देवान आमकां दिल्या दिसा बागे वोंतांवार मोरयेच्या यत्न मेसासो कोतकोत्यान कोरू जोमुया वेदी मुखार एकाळीस मोनाची जावं सगळी देवाचे आठवया उपकार अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या सदा ससना ससना हालेलुया 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 हालेलुया. मुगीच्या बाबेणीनो बोवा पुरवेसो स्वागत तुमकां मागता. आज संतोषाचो उल्हासाचो दीस मोरये मायक मातनी आमकां कित्याक म्हळ्यार मोरयेक बडव्यान बरी खबर हाडिल्ली वर्ते फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना त्या द्वारी आमकां तारोक पावो जालो आनी मोरयेच्या वर्त्या जिविता द्वारी आमकां नवें साव मेळ्ळें. आमचे साल्वार जावच्याक तो सोमी पयले मोरयेच्या उदारी जल्म घेतिल्लो दीस. हो दीस आमी वाखाणून देवाक अर्गां दिवन देवाचो उपकार पावून मिसेचें बलिदान पवित्राच्या नांवे आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसू. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, परब ती मोरये मायची. तिका बरी खबर हाडिल्ली आनी त्या बरी खबरे देखून अख्ख्या संवसारांत परजळ उदेलो आनी तो परजळ पयल्या दिसा मोरयेच्या उदारी ताणें जल्म घेतले तर मोरयेन दिल्ली ती जबाब, हांव सोम्याची चारणदासी, हांव सरस्वर देवाची चारणदासी आनी त्या प्रमाणे म्हजें तें जावं. तिचे तें वर्ते कलतेपणांत देवाच्या कुशेक विधेय जावन तिणें दिल्ली ती वर्ती जबाब. आज हांवें आनी तुवें कितें जबाब दिवंक जाता सोम्याक? सोमी आमकां आज वर्त्या तरान आपयता. देवाचो दूत आमचे सांगाता सदांच स्पंदन करनासता आनी आमकां विचारता आमची जबाब कसली जाय. ताच्या कुशेक कल्तीमान घालची, ताच्या कुशेक विधेय जावची आनी ताच्या नेमा प्रमाणे आमी जिवोवचे. आनी अशें जियेल्या तरी मोरये माये बरी आमी देवाच्या कुशेक लागशिल्ल्यान पाठिंबो दिल्ल्या बरी जातलें. तर आमी सर्व एका काळजाची आनी एका मनाची जावया. ह्या वर्त्या परबे दिसा देवाक अर्घ्यां दिवया मोरये मायेक भाग दिल्ल्या खातीर आनी त्या भाग दवरी आमकांय तसलें वर्तें भाग ताणें दिलां तें आमी घेवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान वर्त्या रिती पात्र घेवंक आयती जावया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्पतदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनांचे दोन तोंडांत सरून वायट आदर आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे सदांच संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकृतको, सोमिया काकृतको, Krista kakrutko, Krista kakrutko, Somiya kakrutko, Somiya kakrutko.
संसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझे तोड वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थयां सपददा आमच्या मगळा बापा तुझे येवजन असे लैंगिक या संसारात तुझ्या पुता दडून आमचे सल्वसांव करच्याक त्याद्वारे तेज्या आवडत्या अवयक तुवें विंचले आणि त्या आवडत्या मर्येच्या गर्भांत जल्मलो तो जेजू आमचो सोडून जाय जे म्हण तुवें नेमले त्या प्रकार आमचे रक्षण केले आमी मागता आमच्या सुम्याचो पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता सष्णाच्या सष्णा आमेन पयलें वचप इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप सरस्परान परतून अहजा कडेन उलोवन म्हणलें तुज्या सरस्परा लागीं एक कुणां माग ती पाताळांतल्या गुंडाळ्यांतली वा उंच सर्गा वयली जावं पूण अहजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सरस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इजायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याचो न्हू चीत दिवन आयका तुमी मनशाक सतयलें तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सोदोवंक सोदतात देखून सरस्परसूच तुमकां एक कुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली देवाचें उतार हें देवाचो व्हड उपकार आपले तुझी खुशी कोरू हांव येता सर्वेस मोरा आपले तुझी खुशी कोरू हांव येता सर्वेस मोरा आशून आशून सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो ताणे म्हजेर बागोन दिश्काली
म्हज्या उल्या खांदिले एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडार घाले आमच्या देवाचे कीर्तन ते आपले तुझी कुशी करूं हांव येता सर्वेस्पोरा यज्ञ आनी पेटवण्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होम आनी दोश परिहार बल्यो तुवें मानून घेवंक नाय तेदवा आपले हांव येता मुळे हांवे आपले तुझी कुशी करूं हांव येता सर्वेस्पोरा शास्त्राचो ग्रंथ कोळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेले आसा देवा तुझी कुशी करूं म्हाका संतोष तुझे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा आपले तुझी कुशी करूं हांव येता सर्वेस्पोरा तुजे सोडवणेची बरी कोबा व्हडल्या सुबेन परगट केल्या म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना हे तूं बरें जाणाय सर्वेस्पोरा आपले तुझी कुशी करूं हांव येता सर्वेस्पोरा आपले तुझी कुशी करूं हांव येता सर्वेस्पोरा दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रावेले वाचप कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगताक पातकां काडून उडोवंक कसलीच पदवी ना ह्याच पासत संवसारांत भितर सरतना जेजून अशें म्हणलें योद आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली होम आनी पातकां पासत बोलयो तुका मानोंक नात तेन्ना हांवें म्हणलें हो पोले हांव येता पुस्तकाच्या कवल्याचेर म्हजे विशीं अशें बरयलेलें आसा तुजी कशी करूंक देवा हांव येता वयर सांगलां तशें जीं दानां समूर्त ओपूंक फर्मायता मुणगे योद आनी भेटवण्यो होम आनी पातकां पासत बोलयो ती तो म्हणटा तुका नाका जाली आनी तुका मानोंक नात उपरांत तो अशें सांगता हो पोले हांव येता तुजी कशी करूंक हांव येता हे रितीन देव आदल्या करारान फर्मायल्ले सगळे योद रद्द करता आनी तांचे सुवातेर नव्या कराराचो जेजू क्रिस्ताचो एकूच योद्न स्थापून दवरता जेजू क्रिस्तान ही देवाची कुशी मानून घेतली देखून ताचे कुडीचो एकेच पावटीन योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या देवाचे उतर हे देवाचो उडोपकार उद्गार
क्रिस्ता महिमे बोरी राया तो शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि ताची महिमा आम्ही देखली वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बोरी राया सर्वेस पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असू साम लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सौम्या 6व्या महिन्यांत देवान गाब्रियल दूताक गालिलयाच्या नाझरेत नावाच्या एका शारांतले एक औंकारी सरसी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते औंकारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस पर तुझे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हणून आपल्यातल्या चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेत सावन एका पुता प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राजसन सर्वस्पर देव ताका दितालो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी औंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजे वयर येतालो आनी परमोन्नताची सकत तुजे सावळी घालतली. देखून तुजे तान जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवान देवाचो पूत म्हणटाले. आनी पळय तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या मातारा प्रायर एक पुता गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हण लेखलेले तिका हो 6 म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्परची साकान तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्या देवदूत तिचे सरसिलो सर्ण गेलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्तादय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते बडी देवाचे उतर आमी समजून त्या प्रमाणे जियेत आसतना देवाची योजना खरेपण आमचे थंय जारी जातात. आनी हे देवाचे उतर आमी समजून घेवचे तर ताची जाणवाय आमकां आसा जाय. मरियमाच्या जिवनान पळयलें जाल्यार देवाचें उतर तिका बरें कळीत आसलें आनी ह्या उतरा प्रकार ती तिका तो व्हरतो संदेश येताना थोडी गबरली वय. पूण केन्ना देवदूतान तिका सोडोन सांगलें, पवित्र आत्मा तुजे वयर येतालो आनी परमोन्नताची सकत तुजे वयर काम करताली आनी ती त्या सक्तेद्वारी तूं गर्भेस्त जातले म्हणटना देवाच्या उतराचो व्हरतो नियाळ तिका कळीत आसले. देखून ती गेली पाटी इसाया प्रवादीच्या ग्रंथाक आनी थंय म्हणली ती उतरां तिच्या उडासाक आयली. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दिताली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून नांव दवरताले. हे उतर तिका कळीत आसल्या देखून पवित्र आत्म्यान सांगतना ह्या उतराचो आनी पवित्र आत्म्याच्या उल्याचो दोनी अर्थ तिका समजल्या देखून मरियमायेक कांय हरकत जावना तिची कबलात दिवच्याक. मरियमाच्या जिवनान आमी पळयलें जाल्यार
बरी माय एक अवंकार चली वापरबाय तरांची येवन आसतानाच तिका गेलो तो उलो देवाची आवय जावच्याक देवाची आवय जावच्याक देवानच तिका विंचल्ली जावन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो देवाच्या योजनांत तिचें नांव पयलेंच तें पडून आसलें देखून एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त जातली आणि ती तरणाटी स्त्री जावंक पावली मोरी माय आणि मोरी आपले कबळा दिता आपले सोमेची साकार तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं असो अर्थ इतलेंच मोरी माय दिता ती कबळात खंयच्या तराची मोरी माय आपल्या जिवनांत भागीदारपण त्या देवाच्या योजनांत निर्भागी जावन आसली आदाव आनी येव कित्याक देवाच्या कुशेक कल्तीमान ताणी घालूंक ना देवाच्या कुशे विरोध ती गेल्ली जावन आसा ह्या खातीर निर्भागी ताका म्हणटा सैतान निर्भागी जावन आसलो परिसर निर्भागी जावन आसले कित्याक सैमाच्या पातकोरी ती देवाचेर उपराटली त्या सियेतेन बागेंत आसतना ते सगळे परिसर इतले आपुरबाय तरा आसले ताणी ते निर्भागी करून घेतले उपरांत एका स्त्रियेच्या पदका देखून मनशा कुळान कश्ट नजो म्हणल्या खातीर आनी एक स्त्री आयली ती भागी जाली भागीदारपण तिका दिलें आनी तें तिणें वर्त्या तरान स्विकार केलें देवाच्या कुशेक कालती मान घालो खंयचें त्या पयल्या स्त्रियेन होगडोन घेतिल्लें तें वर्तें भुमी वायकोट परत मनशाक मेळच्या खातीर ह्या स्त्रियेन आपल्या संपूर्ण विधेयपणा देखून आमचें करून घेतलें आनी त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आमी पळयता तेच परब आमी आचरण करतना मोरयमाचे थोडे गूण आमकां पापा जुआं पावल दुसरो आतां तो सांज जाला आनी तो आमकां वर्त्या तरान जियोंक आपणे दिता आनी कसले ते गूण आनी ते गूण जावन आसात आमी सरसंगतीनी देवाच्या कुशेक काल जावची देवाच्या कुशेक काल जावची येत आसतना मोगाचेनो ताची योजना जातात आमची योजना कांयच न्ही देवाच्या योजना मुखार तुजें आनी म्हजें योजन खंय चलतालें देवाचें योजन त्या खातीर जेरेमिया प्रवादी 29 अध्याय 11 वळेन म्हणटा म्हजी योजना तुज्या खातीर आमी येदळच रसून जाल्यांत ती तुजें जिवन निर्पळ करूंक न्ही ती तुजें जिवन सुपळ करूंक फळाभरीत करूंक म्हजें योजन तुज्या खातीर हांवें येदळच सारकें करून दवरलें आसा आनी मोरी माय त्या योजनाक काल जाता आपली कालतीमान घालता आनी बोवापर बाय तरान केन्ना त्या बडव्यान तिका कळीत केलें पवित्र आत्म्याची सगत त्या पवित्र आत्म्या सक्तेन ती भरता आनी पवित्र आत्म्याचे सक्ते मारिपातच दूत घेवन आयिल्लो तो संदेश मरयेक तर देवान तिका विंचलें त्याच दूताद्वारे पवित्र आत्म्याची सकत तिचे थंय वळिल्ली आनी ती कल्ती जाली दुसरें आमी पळयलें जाल्यार मोगाचेनो असाध्य जाल्ल्या वेळार देवाचेर चड भरवोस दवरून जियोंक संपूर्ण तरान आमकां मोरी माय आपणे दिता असाध्य म्हळ्यार तडफडे आमच्या जिवनांत घडता आनी अशें आसता आमकां कळीत जायना कितें करीत जाय म्हूण मोरी माय निदर्शन जावन आसा मोरी माय मेलपंक्त जावन आसा जें कितें असाध्य देवाच्या वर्त्या योजनांत साध्य जाता त्या खातीर आमचें सगळें जिवन देवाचेर अवलंबीत करून दवरूंक जाय तिसरें लिसांव आमकां तिच्या पुताचो वर्तो मोग करूंक आपणे दिता त्या पुताचे वर्ते जनान तिच्या गर्भांत जायचे तर तिणें दिल्ले ती कपळात द्वारे कितें जालें तसो जेजू तिच्या गर्भांत जल्म घेता आनी ताचो वर्तो मोग ती करता आज आमकांय ते एक बरें लिसांव तिणी सोडून गेल्या जेजूचो वर्तो मोग करूंक कसो आमी संपूर्ण तरान तो मोग करूंक जाय कशें जेजून त्या कुर्सातावन आमचो मोग केलो गी त्या प्रमाणेच आमी जेजूक वेंगूंक जाय जेजू पटलोवंक जाय ह्या संवसारी वस्तू फाटल्यान वचनासतना ह्या संवसार सोडून त्या वस्तूचो मोग करिनासतना खरो मोग सोम्याते आसा म्हणून आमी समजून घेतलो जाल्यार दुसरें आमकां कितेंच वायट करूंक शकचें ना निर्भागी जावनाची आदावणी येव सैतान आनी परिसर तांच्या उपराटीपणा देखून
तांच्या अविधेयपणा देखून तांच्या आपल्याची आशा देखून वाईटाक वचून सांपडली आणि देवाच्या वर्त्या उन्नात्यांत आजाराशी देवाची दोळ्यांची दिश्टच तांच्या दोळ्यांक दिल्ली आतां आनी येवेक ताणें होगडून घेतली. दे लॉस्ट दॅट डिवायन आय आणि उपरांत तसो ह्युमन आय मनशाचो दोळो तांचे ते आयल्यात ना सगळें तापावत सगळें उणेपण सगळें कितें सगळें वायट ताणें एकामेका थंय पळोवंक सुरू केलें. पूण केन्ना देवाचो दोळो मोरयेच्या दोळ्यांत एक जावन जियलो आणि त्या द्वारी मोरी कबळात दिवंक लागली. हांव जावन आसा देवाची चरणदासी सर्वेस्पराची चरणदासी. हे म्हाका आनी तुका म्हणोंक साध्य आसा की मोगाच्या भावा आनी भयणी मोगाच्या भुरग्यांनो आमी आज ते म्हणोंक आमचें थंय साध्य जालें जाल्यार एक नितळ अपुरबायचें काळीज आमचें थंय आसूंक जाय. तें आसल्यार मात्र आमी मरये बरी संपूर्ण देवा तें अवलंबीत जाल्यार हें सांगोंक शकतलें हांव. मरये कडेन मागया मोरी आमकां दिता तें भरतीपण उणेपण आसल्या कडेन सगळें ती भरती करून दिता. आनी आमच्या जिवितांत पवित्रपणांत कितेंय उणेपण आसा आमच्या बग्यानपणांत कितेंय पातकें जिवन आमचें तें वडण्यांक लायता तें सगळें घाण उडोवन नवें साव बगून सम्याच्या वर्त्या मिसावांत वांटेली जावच्याक मरये मायेची ससाय मागया आनी आम्हा सर्वां मरये माये बरी कालतीन जावन देवाक विधेय जावन देवाच्या योजनांत भागीदार जावच्याक आमचें जिवीत ताच्या हातांत दिवया. आमेन. मुगल बाबिडीनो आमी आज प्रत्येक तरान मागया आख्या पयस सभे बसत ही परब आमी आचरण करता आसतना पवित्र आत्म्याची सकत आम्हा सर्वांक जाय जाल्यार बरेंपण दिवंक साकोंदी. पवित्र सभेक मातनी आसता झुजांत आसच्या अर्यकार राष्ट्रांक जाय जाल्यार शांती समाधान दिवन ती साकोंदी. नास कितें जावन आसा विभाड कितें जावन आसा तें देवाच्या योजना खालनी देव केन्नाच विभाड जावंक सोडिना. पूण मनशाच्या आपल्याच्या आशा देखून चलोन आसा हें सगळें थांबय सोम्या आनी प्रत्येक तरान तें कितें झूज जावन आसा एकामेकाच्या अधिकारा खातीर एकामेकाच्या आपल्याची आशा खातीर तें संपून रावय. सगळ्या लोकांचें बरेंपण जावच्याक एकामेका शांती समाधानान जियोंक माया मोगान एकामेकाची वळख करून घेवंक मातने आसता. कोण व्हडलो कोण धाकटो म्हण लेखी नासता. हर एके आमी भाव भयणी म्हण वळखूंक हर एका राष्ट्राच्या त्या अधिकारींक जाय जाल्ले मोतीचो उजवाड दी. मरी माय वस्तय आनी त्या जाग्यांनी जायते शांती समाधान हाड ते एकामेका वळखून घेवन दी. समाधान तें आसूं दी. सगळ्या राष्ट्राक तुजे वर्ते विधेयपण असो तो चिनोस आमचे थंय आसून खालतेपणी एकामेका सांगात दिवच्याक आमी ऐथीन जावया आनी तेंच बरेंपण तुजे तावन आमी मागोवन घेता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. संतोष पोरितायच्या हो त्या दिसा काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वो त्या मोगान तुका स्विकार तू कर ये बापा स्विकार तू कर ये बापा. उंडो गोवासो वायन दाकासो पोळ वावटीसो आमच्या कश्टासो उंडो गोवासो वायन दाकासो पोळ वावटीसो आमच्या कश्टासो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान ख्रिस्ताच्या. संतोष पोरितायच्या हो त्या दिसा काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वो त्या मोगान तुका स्विकार तू कर ये बापा स्विकार तू कर ये बापा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प देता. द्या बापा
मानता तसलें जामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा ह्या बेट्यान उदारी कसे मोरये मायन आपले सगळे काळीजित त्या देवाच्या वर्त्या योजना गती सीमित दवरलें. आमी आमचे जिवीत संपूर्ण दरा सोम्याक समर्पित करून नव्या जिविताच्या वाटेत चलोवंक आनी ताच्या येवजणे प्रमाणे आमी एक नितळ निर्मळ काणीक सामका निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सोवे आसू. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आणि ससनाच्या देवा सर काळे आणि सत आमी तुका देन वासूंक फावो. कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो उत्तम मृत्यूर मनशा कुळान ताचे जीवन सरच्याक देवाच्या वर्ते योजन असे आसलें की एका स्त्रीयेन त्या पुता प्रसूत जावच्याक तिका विंचलें आनी पवित्र आत्म्यारी तिच्या वदारी तें फळ आयतें केलें. त्याच जेजून ह्या संवसारान जल्म घेतलो आनी तो मनीस जावन आमच्या सडवण केली. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीन सदळबाळ निरंतर गायतात तुजे मुखार. Povi, 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 dall'baranzo सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करस तू पवित्र तोन सगळ्या अपवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सोसोवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिचवन जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वाळुतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good purgatoria. सोम्या जेसू तुझे मोरण आमी समरंता. तुझे पूर्ण जीवन पण आमी परगटा.
Jesu आम्ही अत्रेकता बापा जेच्या माणसाने पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उंडा आणि चडवाची काल्स तुका समर्पिता जे मुखार येवंकार तुजी सेवा करू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत त्याला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक त्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्या आनी त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तां तुजे परसाळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर पण आमी मागता हर एका भुरग्याचेर तुजी नदर घाल तुजी योजना आमच्या थंय जारी जावं दी कसे मळयेन विधेय जावन तुका काल्तिमान घाली गे तसे हर एका मनशा कुळान प्रत्येक तरान आमी तुका काल्तिमान घाल तुज्या वाटेर चलोवंक जाय जाल्यार सर करपा तूं आमकां दी आमकां मरे देवाचे मागीर संगती भगवान दनूत आनी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर आसीसो साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बराबर सचनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तोका ससनाच्या ससना सम्यान भोव मोगाचे प्रार्थना आमकां शिकयला ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दार जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान रक्तले आमकां येवदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दम जाता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे बरें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोयी आसो माय मोग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन आमी सर्वां एकामेकाक शांती वांटून घेवया देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कर देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप खातेले आमची काकूत कर देवाचे शिर्ये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया मोगाच्या भाव भयणीनो ही देवाची शेळी मरियमाच्या उदारी जल्म घेवन संवसाराक सडवंदाव जावन जल्मलो जेजू क्रिस्त होसो हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
पावसांत आमच्या रावोंक यो जिवीत आमचे बदलूंक यो यो जेजू यो जेजू यो यो जेजू यो जेजू यो यो जेजू यो काळजांत आमच्या रावोंक यो यो जेजू यो जेजू यो यो जेजू यो जेजू यो यो जेजू यो काळजांत आमच्या रावोंक यो घटाय तुजी दी तूं दी सोड आमकां हात तुजी संतोष तुजो आमकां दी पावो तितली भलायकी हांव जावन आसा सर्वेस्परची चरण दाशी ताच्या कुशे प्रमाणे म्हजे ते जावं म्हणा लागली मोरी माय प्रार्थया सर्पद आमच्या मगळा बापा आवडत्या परबे दिसा मोरयेक नामान केलो तो सुदूत देवाची इच्छा तिचे ते परगटली आणि तिने खलतीमान घाली त्याच प्रमाणे आम्ही देवाच्या इच्छेक खलतीमान घालूं आणि ताच्या योजना काल सोलोंक जाय जाल्यार सर करपा आमकां आदी आणि आम्ही त्या जेजूच्या वर्त्या मिसावां करे सक्सी जावं आमकां निर्मी हे आम्ही मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मगच्या भाव भयणीन आनी भुरग्यान हांव बोवा परबाची परब तुमकां मागता बरी मायेच्या गर्भे समाचे परब आमकां बरी खबर हाडटा कित्याक सर्वेस्पर आमचो तारोक जावन जल्मोंक साकलो त्या देखून तुमकां सगळ्यांक वरती दादोसकाय करो संतोष आणि उल्हास ह्या फेस्ताचे हांव मागता आणि देव आमच्या सांगात आसतना ताचे योजना काल चलोवंक मरी माय आमकां सदांच आदार दिवं दी वचून आत क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देवाच्या पुता मनशा सैन दिवच्या मनशाच्या तारका घेवन तुज्या कुसव्या देव तुका विंचता तूं कबूल आसाय हांव देवाची साको तुवें सांगलाय तशें म्हजे सोवे घडू हांव देवाची साको तुवें सांगलाय तशें म्हजे सोवे घडू मोखाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या भाव पवित काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन आमेन